स्वकीयूच आज आपल्या मनीस जो आसा ताका सोपोवपाचो प्रयत्न करता. लिडर हो केन्ना घडटा जेदे वेळाचेर ताजे विचार जे आसात, ताजे आचार जे आसात, ताजे सुविचार जे आसात, ताजे संस्कार जे आसात, त्या संस्काराच्या माध्यमांतल्यान आणि ताजे भितर आशिल्लो तो स्वाभिमानाचो बाणो जो आसा पयली, त्या स्वाभिमानाच्या बाणाक आणि अभिमानान जो जगपाक शकता त्या वेळाचेर लिडरांचे फॉलोवर्स जे आसात पयली ते फॉलोवर्स लिडर तयार करता. समाजाच्या विकासाक आक्रमक आणि म्होवाळ दोनूय विचारसरणी म्हत्वाच्यो. दोनूय विचारसरणीची मोख एकूच आसता, सभापतीची अप्रत्यक्ष जाप. हांगा तात्वीक दृश्टिकोनात आसा न्ही, समाजकाम करता आसतना की प्रत्येकाची विचारसरणी आसा ती वेगळी आसता. स्वातंत्र्य लढ्याचे सुद्दां जे आसा न्ही, थोडे आक्रमक आसताले आनी थोडे मोवाळ धोरण घेवन काम करताले. तांचें काम स्वातंत्र्या खातीर आसतालें आनी आक्रमक आसले तांचे खातीर काम आसतालें. जर समाजाच्या विकासा खातीर जर काम करपाचें, दोन्ही लोक म्हत्वाचे आसा. मागीर ते हो ग्रूप तो ग्रूप म्हणपाचें ना, प्रत्येक ग्रूप हे आसताच. प्रत्येकाने वेगळी विचारधारा आसतात अशें ती मान्य करूंक जाय. म्हाका ताचो फरक पडना. म्हाका कशें म्हजी एक विचारधारा वेगळी आसा आनी म्हजे विचारधारेक जुळपी जे लोक आसा न्ही, समर्थन दिवपी लोक आसा न्ही, हांव तांकां घेवन वचत फुडें आसा. जो म्हजे विचारधारेक लागना हांवें हाजे वाटेन सांगलें आसा की ज्या लोकांनी म्हणजे बरोबर कांय वेळाचेर काम केलें त्या हाजेर तात्वीक विशय म्हाजे तांकां पडना, हांवें तांचे सावलीक रावन म्हणून सांगलें. आमदार गणेश गांवकर म्हणटात, समाजातल्याच लोकांचेर दुबाव घेवप सारकें न्ही. अशें केल्यार समाजामदीं फूट पडपाक शकता. ती संस्था त्या समाजाच्या उत्कर्शा लागून आनी भल्या लागूनच काम करता. वेगळे वेगळे संस्था आसता. म्हाजें तर मत अशें आसा, सामकें क्लियर मत आसा की तो गोविंद गावडे आसूं, तो रमेश तवडकर आसूं, तो गणेश गांवकर आसूं, जे लिडर म्हणून पळय आसा पळय न्ही समाजाचे, त्या समाजाच्या लोकांच्या भल्या लागूनच काम करता. वेगळे वेगळे मार्गान वेगळ्या वेगळ्या संस्थेच्या मार्फत काम करता. कळ्ळें तुका? त्या खातीर समाजाच्याच लोकांचे भंय आसा म्हणपाचो पळय जो विशय जो पळय आसा पळय न्ही, म्हाका दिसना की समाजाच्याच मनशांच्या मार्फत समाजाच्याच मनशांचो पळय लिडराचो भंय आसा म्हणटात न्ही आमी, जाल्यार ते सगळे डिस्प्यूट जातले. डिस्प्यूट जावन सगळ्याक प्रॉब्लेम जातलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.